दुखुनु आमगेलो टस्स ताका कोंकणी अभिमान गीत सांगू का म्हणून निमगून घेता. सगळ्यांक नमस्कार. म्हगेलें नांव विनायक हेंशेणे. हांव आजी कोंकणी अभिमान गीत सांगता आसता. कोंकणीया सुख जय मोन्या तिगेले चरणाक आम्ही पोड्या दाखोया आरती दोन्ही हातांनी मंटप सभेक यो जननी मंटप सभेक यो जननी तुझे गुणगान करूक अभिमान ऐकूक पावना दोन्ही कान तुझे गुणगान करूक अभिमान ऐकूक पावना दोन्ही कान पारंपरिक कलानी संपन्न विश्वाची वेदिरी जोडता मान कोंकणीया सुख जय मोन्या ते गेले चरणाक आम्ही पोड्या दाखोया आरती दोन्ही हातांनी मंटप सभेक यो जननी मनाचे द्वार उटी कोनू घरा घरा कोंकणी उल्लोनु मनाचे द्वार उक्ती कोनू घरा घरा कोंकणी उल्लोनु काळीजाची पिठारी ते का बसोनु दिव्या सुख मानु समानु कोंकणीया सुख जय मोन्या तिगेले चरणाक आम्ही पोड्या दाखोया आरती दोन्ही हातांनी मंटप सभेक यो जननी मंटप सभेक यो जननी. धन्यवाद. धन्यवाद विनायक. हे हाय पियुष, तुला मस्त खुशी झाला. कशास तू? हम कसं करतासा? हो हा आरामेर सका तुला दुखून येईल मात्र हा मंगा कसं करतस म्हणून सांगता सांगता तू गेलो तू एकलो कोणते एकलो चाललो होस्ट करू असं म्हणून ऐकलेलं नव्हतं त्या हामाची पियुष तुका सपोर्ट करू आयला. ओ वै वा हा पेनची लेक्चर मिगल को होस्ट खई म्हणून तू म्हणत नशिला. चल लाईक झाला आता आईची कार्यक्रमाक तू मिगल को होस्ट जाला म्हणून सांगून मग मस्त खुशी तुगल गुर्तासा बट हंगशील पुरा जनांकೈ तुगल परिचय देऊन सोडी. ओके हंगशील पुरे जनाक मिगल तर्फे एक नमस्कारू. हाव पियुष शणै हावत 9th स्टँडर्ड कॅनरा उर्वांतू शिकतस. तितले नाही हो चल्लो छोटा पाकेट बडा धमाका म्हणता पडा तसल चल्लो मस्त प्रतिभावंत आणि सान असताना दुगुन मस्त कोंकणी चेडवाल नाटकांतनी भाग घेतीलस हाणा. सो तुका स्वागत पियुष. थँक्यू. आयचे कार्यक्रमांतू आजी आमगेलोटू उपस्थित जावनू आमगेल विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष जावन आशिल्ल्या श्री नंदगोपाल शणै सर आसांची तांका हांव हृदयपूर्वक जावनू स्वागत करता. आमगेलोटू आणि दोन्ही स्पेशल गेस्ट आसाची प्रीतिका नायक आणि दीपिका नायक दोन्ही प्रतिभावंत बोपयण्यो आमगेल्या मुंबई दुखून आयलेंची. प्रीतिका किरणींतू बिझनेस अनालिस्ट जावनू काम करतस आणि दीपिका BSSC मुंबईंतू आर्किटेक्चर शिकतस. तुम्ही दोघांकय हांव हृदयपूर्वक जावनू स्वागत करता. आमगेले हांगा झूमार आशिल्ल्या गौरवान्वित ट्रस्टीजांकय हांव हृदयपूर्वक स्वागत करता.
आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्र दुकुनु मस्त अलुमनाय आनी स्कॉलर्स वरा हांगा आयलींची तांकांय हांव स्वागत करता. आनी म्हाका हांगा दीपिका आनी प्रीतिकाले परिवार दिसता आसा तांगेल्या फ्रेंड्स वरा ಸ್ವಲ್ಪ आयलींची, सो तांकांय हांव मस्त धन्यवाद सांगून एक स्वागत करता. पियुष, आता म्हाका एक विषय सांग, तुका पुस्तक वाचूचो अभ्यास आसा की? वय मस्त अभ्यास आसा. हांव मस्त बुक्स वाचिला आनी म्हाका वाचूची इष्ट. हांव रस्किन बॉन्डाले एक हॉट फॅन. म्हाका सांग दुकुनु काणी वाचूचे आनी आयकूच म्हणा मस्त इष्ट. हांव आत्ताय सानूची जाल्यार आनीक सान आसतना म्हगेल्या अम्मा लगी स्टोरी बुक्स घेवन दी आनी काणी सांग म्हूण सांगतशिलो. बरी वा, ओ ओके, नाईस. तशेंच तुका एक फॅन्टसी म्हळ्यार इष्ट दिसता नवा? मस्त, येस. तू सान आसतना निप्पन बसची खेळ खेळला की? वय अक्का, फ्रेंड्स मस्त पडी स्कूला खेळला. ओके, सो तू निप्पन बसची खेळ खेळताना आलोचन करी, लाईक व्हॉट इफ तू एक विंगडा एक गांव चमकलाल जाल्यार, एक विंगडा एक वर्ल्ड चमकलाल जाल्यार कशी फील जात आशिल तुका? वाव, कसं लायक आसतशील नवा. वय विंगडो जगत तो आमगेल्या प्रीतिका आनी दीपिकानं तांगेल एक सृजनाशील जावन आशिल एक कल्पना लोकांक वच्चे एक प्रयत्न केलेलो आसा. हो वय वा. तांणी एक चेडवाल काणी बरयलेलो आसा, दोन बब्बैण्याल काणी आहे. तांणी निप्पन बसची खेळ खेळता आसतांची तांणी मंचा मुळा वचून निपता तेदना होडी भयणी सान भयणेक सोदूच्या वता. मंचा मुळा दुकुनु सोदून काडतरी भायर तांडिताना सान्यक तांणी एक विंगडा गांवा पावताची, तांणी तांगेल घरा आसनाची. विंगड गांव वा म्हणारी? वय, सो ह्या गांव आमगेल मामुली गांवचे म्हणके न्ही. थंय गोड्डा गांव, काटी पडला गांव, दिवड आनी मिसण आशिल गांव, तशी असल मस्त गांव आसा, तसल कडेन चमकलेलो आसा. हे काणी तांणी चेडवाल खातीर बरयलेले, तांणी एक ई पुस्तक केला. वाव, सुपर मू. तशें जाल्यार म्हाका प्रीतिका आनी दीपिका लगी केलो विषय लिंबूचो आसा. बाय द वे, खंय आसा तांणी? दीपिका आनी प्रीतिका आमी ಸ್ವಲ್ಪ फर्टी विथ पीयूष करया. Yes. Hi Piyush. Hi Samyukta. Hi Akka. Hi. Hello. तुमगेल energy and enthusiasm next level आसा. Thank you. आमकां आशिल्ल्या audience पुरे जना thank you. आमकां join केल्ल्याक आनी आमगेल book launch आयिल्ल्याक. Very excited to share this book तुमगेल पुरे जना ओटू. Actually a book आमगेर फॅमिलीक सरप्राइज. अण्णा आनी अम्मा सोडू कोणाके गोतना. तशी आमी भारी एक्साइटेड आसा आमगेर फॅमिली आनी पुरे हांगा येयले जेन्ना ह्या बुका विशीं सांगूक आनी हे बुक लॉन्च करूक. ओ वाव. ओके, म्हाका तुमका एक क्वेश्चन आसा. तुमकां दोगांकय ह्या काणी बरोवच्याक इन्स्पिरेशन खंय दुखून आयला का? That's like question Piyush. So आमी सान आसतना तुगेल वरी आमी बरे मस्त बुक्स वाचूच भारी प्रीती. सो आमी सान आसतना रस्किन बॉन्ड, हॅरी पॉटर, रोआल्ड दाल, इनेड ब्लायटर मस्त बुक्स वाचिला. आनी आमकां केन्ना एक आश आशिल्लें तें आमी बरें आमगेलें एक बूक कसलें बरोवचें म्हणून. तशें लास्ट इयर लॉकडावन जातना आमी विचार कोन्न बसतना आमकां हें दिसलें कसो विशय बरोवचें. तशें दीपिका आनी म्हाका दिसलें आमी उलयतना चढतावती मुखार वाचू इंग्लीश उलोवचें कडे एक दोन शब्द कोंकणी वर्ड्स येता. तशी आमगेले कोंकणी इंग्लीश आतां उलयतना बरें तुमकां कळटलें आमी चड इंग्लीश यूज करता आमची. तशी आमी लेखलें आमकां आमगेल मदर टंग आनी कोंकणी चड यूज करता, चड प्रयत्न करता. तशें बेस्ट वे तें करची जाल्यार कसलें बरोवच ताजे विशय बरोवन न्हू आमकां शिकूंक मेळटा, आमकां कसलें बरोवचें जाता. तशी त्या आमकां इन्स्पिरेशन आयलें आनी आमी लेखलें आमी एक कोंकणी ई पुस्तक बरोवया म्हूण. तशें तें आमगेलें इन्स्पिरेशन. वय हें आतां कोण पुरे ह्या पळयता तांकां मस्त खुशी जावची आसता. तितलें लायक आसा बूक. आनीक कितलो दीस की म्हयनो लागलो तुमकां ह्या बूक बरोवच्याक आनी इलस्ट्रेशन्स करूंक? सो आमकां ओवरऑल प्रोसेस 1 वर्स लागलें. मात बूक बरोवच्याक
1 महिने आणि इलस्ट्रेशन्स करूक 2 महिने आणि आम्ही वोटू बरेल म्हणू आम्ही वोटू बैसून डिस्कस करतना आमकां टाइम कशें चमकल म्हणू कळनी तशी आमकां गंमत जालो ओवरऑल अँड आमकां मामान आनी आज्यान 5 वर्स फुडें कोंकणी डिक्शनरी दिल्लेले तशें आमी केलें ट्राय करूया एक चॅप्टर बरोवच्या ट्राय करूया कडेन ते एक चॅप्टर कशी कर न्हू 5 चॅप्टर जाले सुपर. आणि तुम्ही ह्या बुक पब्लिश कशी केला का? पब्लिश म्हळ्यार आमी आमगेले ड्राफ्ट बरयलेले कडेरी आमी वर्ल्ड कोंकणी सेंटराक हे ड्राफ्ट पेटयले आनी गुरू मामान आमकां मस्त गायडन्स दिला आनी तांणी म्हणलें ते तुमी एक ई बूक ऑडियो बूक करयत तशे कडेरी आमी वचून स्टुडियो वचून रेकॉर्डिंग केलें आनी कडेर आमकां एक सावंड इंजिनियरान तें कंपायल करच्या हेल्प केलें आनी कडेरी आतां पब्लिश जाता आसा तशें आमी भारी भारी एक्सायटेड आसाची आनी मस्त थँक्स टू वर्ल्ड कोंकणी सेंटर गुरू माम नंदगोपाल माम Sahan Akka, thank you Samyukta Piyush for being excellent hosts and all the World Konkani Center trustees amku mast support and guidance mela and we are very very grateful and for all of course our family support all throughout. Okay, next question दीपिका काका हाची पशी फुड खंचे बुक तुम्ही बरेला की इज दिस द फर्स्ट? ॲक्च्युली पियुष आम्ही बरेला आम्ही सान असताना एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बरयलेले आनी आक्कान आनी हांव ओटू मेळून ताका ड्रॉइंग्स क्रेयॉन घेवन कलर आनी कोण एक साना बूक कशें केल्लेले बट दॅट वॉज ओनली फॉर फॅमिली हें आमगेलें फर्स्ट पब्लिश बूक एंड थँक्स टू वर्ल्ड कोंकणी सेंटर आम भारी खुश या पब्लिश करूक. वर्ल्ड कोंकणी सेंटरा काय मस्त खुशी जाला तुमगेल बुक पब्लिश करणं बिकॉज इतले चंद बुक म्हळ्यार एक पब्लिश करचे आमकां खुशी पावता विंगडा खुशी ता. थँक यू. वय वय. ओके आनी एक तुम्ही हा बुक बरयतना कसं पुरे शिकलेंची देर मस्ट हैव बीन अ लॉट टू लर्न राइट? Why, of course, definitely there was a lot to learn. So firstly, आम्ही मस्त nerve words शिकलीची in the process of writing this book. कडेरी आम्ही कसं रिअलायज जालें म्हळ्यार आम्ही उलयतना आनी बरोवच कोंकणी विंगड तशी आमकां मस्त टेन्स ग्रामॅटिकल स्ट्रक्चरींग तांतू बरें मस्त सपोर्ट मेळ्ळें. कडेरी ऑफकोर्स बेस्ट आनी पार्ट वर्किंग मेळ भयणी वट काम करचें टुगेदर वट्ट मेळ न्हू तिगेल स्किल्स मिगेल स्किल्स वट्ट काम कोर न्हू आमकां एकल्याले देखून शिकू जालें आनी ते आमकां बेस्ट पार्ट ऑफ इट म्हळ्यार वी गॉट टू रिलीव आवर चायल्डहूड मेमरीज टुगेदर तश वी आर व्हेरी हॅपी एंड दॅट्स द मोस्ट प्राइसलेस मोमेंट. Yeah, it is always very priceless with our siblings. This is a मस्त मनोरंजक आसया बुक. म्हाका बुक कशें आसता म्हूण पळो का? पळया बट म्हाका एक दीपिकाला एक क्वेश्चन निंगूचा आसता तीन हान तू ड्रॉ केलेलं नव्हे सो तू सांग दुकून ड्रॉ करत की दीपिका तू केन्ना स्टार्ट केलेलं तुका ड्रॉइंगाचे जर्नी? ॲक्च्युली म्हाका सान देखून आर्ट भारी प्रिती आनी हांव स्कुला आनी कॉलेजा वरें शिकतस कॉलेजा आर्किटेक्चर शिकतस सो तांत मस्त ग्राफिक्स इलस्ट्रेशन आनी येता बट ॲक्च्युली हांव डिजिटल आर्ट 2020 सूट केलें इतले आनी हें बूक करता करता हांव शिकली आनी म्हगेलें एक आर्ट इंस्टाग्राम पेज बरें आसा सो आमगेल बुका एंडा ते लिंक घाला ते चेकआउट करून पळयाची. Sure, definitely. आम्ही ताका फॉलोवरा करताची. Yes. we are going to support you. तशी खुशी जाला आयकून तशी आम्ही आता ओके आता मी पळया आमगेले हंगेले काम कशी जाला म्हण सांगून सो ह्या दिवसाचे मुख्य भागाक वचा आमगेले कोंकणी बोब्बैनी आलकाणी ई पुस्तकाचे उद्घाटनाक हांव आता आमगेले गुरुदत्त बंटवाळकर मम्माक स्क्रीन शेअर करून पुस्तकाचे प्रदर्शन करच्याक निमगून घेता. पुस्तकांत आशिल्ले एक काणी आम्ही तुमगेले मुखारी प्रदर्शन करताची.
येस बोब्बैनी काणी प्रीतिका नायक आणि दीपिका नायक. निप्पोन शिखेलू बोब्बैन्याल गिडगिडावची शब्द ऐकत शिलो. नक्काका मक्का चिकुल कोर नक्का चिक्कून तिगेलक्का अम्मूक सांगले. अम्मू निप्पोन शिखेलू सूर केल्लो. हाव तुक सोदीता. 1 2 3 4 हाव आयली. चिक्कू बाबू खंय बैसल्या. तायकिल्याचे बज्जे मुला निप्पोन बैसल्या. सानी लुट्टे माय चिक्कू मंचा मुला निप्पिली. अम्मून सोदीतना चिक्कूल किंची ऐकली. अक्का हाव शिरकले. वग्यो अक्का. अक्कान चिक्कूक धरची पुढे दोग्गे क्ले क्ले तांडीतची. टुम टुम टकाटुम पावली खंकी दूर बोब्बैन्यो. वाव. You all liked this one short preview. I'm just also sang kashile. I mean, beginning aghala pade. Yeah, book dedicated. Sorry. ना कंटिन्यू करे. The book is dedicated to Srimati Prema Baliga. ती आमगेले अम्माल मामा आमगेले होडेमा. तीन आमके actually होड केलेले आणि आम मस्त पुरे शिकेलेले. देवार स्तोत्र, आमगेल values, पुरे खेळू, गुरपाळ खेळचे, दिवोड आणि निसण खेळचे, लुडो. सो आमगेल मस्त फॅमिली इन्फ्लुएन्स ह्या बुकांत आसा. मुखार वतर तुमकां कळटा आमगेल अनमाल केलेले उबटी आमी बुकां इन्क्लूड केला. कडेन मामा मावट आमी तेहरू पळयलेले आमी फुडें पळयलेले इन्फ्लुएन्सीस पुराय ह्या बुकांत पळोवचें मेळटा. So I hope you all check out the rest of the book and hope you all enjoy it as much as we did while making it. मक्का ह्या पळयतना मिगल तम्मालोट खेळचे हुಡ್ಗ आसता आणि येदूर कसं चल्ला का त्या कोळका जल्यार तू बुका वाचुका. सो तुम्ही तुमगेल पुस्तक घेऊन वाजियाची. हे पुस्तक कशी घेऊन वाजूयात म्हण सांगून तुमकां आता प्रीतिका आणि दीपिका सांगून देताची. मस्त इंटरेस्टिंग जाता वता या काणी मुखार वता. सो दीपिका आणि प्रीतिका ओवर टू यू. येस या तुमकां पुस्तक वाचूका जाल्यार 2 वाट आसता. तुम्ही एक आयपॅडार पळोवं येता नाजाल्यार डेस्कटॉप आपारी. आयपॅडारी तुमगेल्या आय बुक्सार ओपन केल्यार रायट कॉर्नराक रीड अलाउड मेन्यूरी स्टार्ट रिडींग ऑप्शन आसता. त्या क्लिक केल्यार ऑडियो साउंड येता. आणि सेकंड डेस्कटॉप आपारी तुम्ही ओपन करका कडेन रिडियम म्हणून एक ॲप आसता त्या डाउनलोड करका आणि आमगेल ई बुक ऍड करका. थंय वरे टॉप राईट कॉर्नरारी प्ले म्हणून एक ऑप्शन आसा कडेरी बुक विल स्टार्ट. तशी ह्या इन्स्ट्रक्शन्स वर्ल्ड कोंकणी सेंटर वेबसायटार बरे आसता. तशें तुमी वच न्हू डाउनलोड कर न्हू प्लीज वाचूं येता आणि आयकूं येता. आणि हे बुक ई पब बुक आमगेले आमची कोंकणी बुक सिरीज पब्लिश जाला. हांतू चरणुआल खातीर इंटरॅक्टिव वॉयस प्लस टेक्स्ट सिंग कोंकणी ई बुक्स आसा. हांतू विंगड ई पुस्तक सासूचे काकमाम आनी गुरबजाका, पातोळे रूक, विंदूर आनी विंदुरली. सो ह्या पुरे विश्व कोंकणी वेबसायट ऑनलायन हांतू आसता. सो तुमी पळोव येता. वय सो अशी जी हांनी हांगेल एक पर्सनल अनुभव म्हणटा पळय त्या हांन तू घाललेलं आसता. बट हाजे वॉइस ओवर आमगेल 2 बोब्बैन्यान दिलेले. ताजे निमित्त या बुक आमकां आनीक एक मस्त एक विशेष म्हूण सांगून लागता. तशें आणि प्रीतिका तुमगेल ई पुस्तक उद्घाटनेक तुमकां मस्त अभिनंदन. आमकां सगळ्यांक त्या पळोवन मस्त खोशी जाला. वी विल शुअरली चेक द रेस्ट आउट.
आणि के मस्त बुक्स बरे अशेशीची म्हाका त्या बुक्स वाजू का Very, Bye. very definitely. Thank you so much, Samyukta and Piyush. And आता Konkani Center. आम्ही तुमगेल तेरा केदनाय असायचे. सो आता आमगे लोटू विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले श्री नंदगोपाल शणै सर आसाची तांकां हांव तांणी एक 2 उत्तर उलोवका म्हणून निमगून घेता. सगळ्यांक नमस्कार. या चेरडुवान उल्लोचे हास्य पुरा पळयतना म्हाका मेगेल सनपणा उडगास आयलो. मनीस कितलेय प्राय जाले रे तागेले मना भितर तागेल ते सनपण म्हणलेले आनी तो सान एक चेरडू जावन आसतना कशें आशिल्लो त्या कडेर ताय मनशाले तशी आस्त म्हण मेगेल एक मनान दिसता आसा. आमी सान आसतना मेगेले बाप्पा मान येताना आमी सुरवेतीन मेट्टा पाय भितर दवरतना निंगूचे केदना वत्ता तूं म्हणून तेन्ना मेगेल अम्मान जोर करचे तशी निंगूच्या नजे केदना वत्ता तूं म्हणून आमी निंगूची कसले आशिल्ले म्हळ्यार ती वत्ता म्हणून केदना वत्ता म्हणून आमकां गैसोक कित्याक म्हळ्यार तिणें प्रती दीस आमी त्या न्हिदतना त्या न्हीद कुरवण येतना काणी सांगची आशिल्ली. तांतू कुंडे कुरकुळाल काणी शापुरो आनी काकमा मनी गुरबंचेकाल काणी त्या एक मोठो कल्लो कुटुंब शब्द जालो त्या पुरो आमकां कानांत तूं आयकल्या वरी आत्तय जत्त आसा म्हणटना प्रितिकान भोवशें म्हाका दिसता 1 की 1.5 वर्स फुडें म्हाका सुरेंद्र मामाल थ्रू एक तिगेल्या आज्याल थ्रू एक मेसेज पेटयलेले अशें तांणी बरयताची म्हणटना मागीर हांव म्हणलें गुरूक रेफर करून हें आमी वर्ल्ड कोंकणी सेंटरान तो टेकअप करया म्हणटना विशेष जावन आजी आमगेले ह्या सान्नप्रायाचे दोगांनी ह्या विशयी उमेद घेवन केल्लेले एक भारी खुशी विचारू आनी विशेष जावन तांतू वॉयसस तिकून म्हाका दिसता अर्थ करून घेवच्याक मस्त कश्ट जाय आसना इता म्हळ्यार भास तांतू क्लियर जावन मना वता तशें आसा. विश्व कोंकणी केंद्राक केन्नाय आसले विशेष जावन आमगेले युवजनांगेले शॉर्ट स्टोरीज की हे पुरे आमी कार्यक्रम आमी नेक्स्ट 75th इयर ऑफ डायमंड ज्युबिली सेलिब्रेशनाचे आमगेले इंडिपेंडन्साचे टीव्ही मोहनदास पै सराले एक विजन प्रकार हाका पुरे आमी चड ट्रस्ट दिवन आनी मुखार म्हळ्यार एका वर्साक न्हय 75th इयरा मात्र न्हय आनी मुखार सून केन्नाकय आमी एक ट्रस्ट दिवन काम करता म्हणून एक आमी डिसायड केलेलो आसा. तुमी आनी मुखार आणखी मस्त असल पुरे तुमगेल मुखांतर प्रेरण घेवन मस्त चेरडुवांनी एक बरोच कार्यक्रम जावो म्हणून सांगून हांव सर्वांक देव बरें कर म्हणून सांगून घेता. धन्यवाद सर. तुम्ही सांगिल म्हणजे अशीची यु नो तुम्ही सांगिल पुरा विशयांतू आमकां एक स्फूर्ती मेळटा आमकां आनी काही यु नो चड लायक काम करता म्हण एक प्रेरण मेळटा. सो धन्यवाद तुमकां. तशी आत्ता आयिल्ल्या सर्वांक धन्यवाद सांगची समय जाला. सुरवेक हांव दीपिका आनी प्रितिकाक धन्यवाद सांगता. तुमगेले एक क्रिएटिविटी मस्त एक युनिक आसा म्हूण येता ते तुमकां मस्त दूर व्हरता. सो तुम्ही आनी खंय असल मस्त पुस्तक बरोवका आनी पब्लिश करका म्हूण सांगून हांव तुमकां यु नो सांगून घेता. तशीची आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले नंदगोपाल शणै सर तुमगेल आशिर्वादा उतराक तुमकां धन्यवाद. तुमगेल मोगू आनी तुमी दिलेलो सपोर्ट आमी केन्नाय विसरूं ना. तुमी हांगा आमकां येवन आशिर्वाद दिलेलेक मस्त धन्यवाद म्हणटा. तशीची आमगेले हांगाचे गौरवान्वित ट्रस्टीज ऑफ कोंकणी लँग्वेज अँड कल्चरल फाउंडेशन तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. गुरू मामनी सहनाका तुमकां आमगेल ಒಟ್ಟು सदा आशिल्ल्याक धन्यवाद सांगता. तशीची दीपिका आनी प्रितिकाले सपरिवारांक पुरा जनांक हांगा येयल्यांक धन्यवाद म्हूण सांगता. आणि हांगा येयल्या सगळ्यांकय हांव धन्यवाद सांगच्या इश्ट पावता. चॅट बॉक्स तुकून त्या लिंक विजिट करा विश्व कोंकणी वेबसाइटाक. दीपिका आनी प्रितिका तुमकां वापस अभिनंदन सांगताची आनी की मस्त पुस्तक बरेयाची हांव राखतस. हांगा आमगेल्या कार्यक्रमाक समाप्त जाता. सगळ्यांकय शुभरात्री आनी देव बरें करूं. Thank